मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्यांतल्या पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्यांतल्या जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाची पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्यांतल्या पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्यांत या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज पवित्र सोर्बा विश्व धर्म परगोटणेचो दीस समोर ओंपता. जोणेकल्याक बावतिजमा वरवीं धर्म परगोटणेचो वावर आनी कार्य फावो केला. ह्या वर्सा आपल्या संदेशांत पाप साहेब फ्रांसीस आमकां भावार्थ मोग आनी बोरवोंचो ह्या शेगुणाची मिस्योनारां ओदीक करून ह्या गंभीर अवघड परिस्थितींत जावंक हुस्कायता. आमी सगल्यांनी आमच्या उतरां आनी कोरण्या आनी जिविताचे गोवायकेंतल्यान मिस्योनारां जावंक तशेंच मिसांव जाग्याचेर वावुरतल्या आमचे यात्नीक धर्मीक आनी लौकीक भावा भयणांक आमच्या मागण्याचो आनी गोडटा ते भाशेन हेर दुसरो आदार दिवंक आमकां उक्तें मन आनी आयते काळीज ह्या आयच्या मिसाचे भेटींत कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी एकामेका कडल्यान आनी देवा कडल्यान आमी बोगसणें मागुया. कोणती बरीत काळीज घेवन म्हणुया, हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोध अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया. सोद पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोयर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शिडी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सोडवंडरा सगळ्या मनशाक स्वताची ओळख मेळ्ळोली आनी सोमेस्तांनी तारण जोडलोले तुका जाय.
लुवणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड अशें सगल्या मनशाक शुभ वर्तमान परगट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठांयलोली आनी तुज्या संस्काराच्या बळान गोट केल्ली तुजी पोरजां मोगाचे वाटेन चलून सोडवून जोडूंक पावं ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक दोमावूंक आनी राजाचे पोट्टे सोडून उडोवंक ताचे मुखार दारांचीं कवडां उगडूंक आनी अशे दारवोटे धांपोवन उरोना जावंक जाचो हात ताणें गोट दवरला त्या सिरुसाक आपणे माकलोल्याक सोर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विचून काडलोल्या इज्रायला पासून हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखोनाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलां. हांव सोर्वेस्पोर एकलोच एकलो. म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेंती थावन अस्तोमते पर्यान सगलीं मनशां जाणो जावचे खातीर जरी तूं म्हाका वळखोनाय तरी हांव तुका झुजा हातयारां दिवन आयतो करता. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. ताच्या मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळोयात ताची कौतीक विस्मिता. जोबा सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. परमेश्वर कितलो बरो. मान भोवमान ताका फावो आनी खंयच्याच देवाचें ताचें इतलें बें धरचें. राष्ट्राचे देव कोण जाणय. काणयांतल्यो फकत बावल्यो पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. जोबा सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. पोरजा पोरजानो देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेटोवण्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. जोबा सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. पवित्र ताचें मंदीर. सोम्याक थंय नमान करात. प्रितुमेच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केल्या संवसार. नितीची ताची राजवट. जोबा सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. बाग्योन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोले तेसलोनिकारांचे पवित्र सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोत ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबनासतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुमा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावात कोन्यांनी तुमी दाखयलो. कोस्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यात आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर
बोरवोसो दवरून तुमी थीर रावल्यात. हे आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनान गोट आसा. देवाचे आपुरबायेच्या भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विचून काडल्यान म्हूण आमी जाणव. कित्याक आमचे शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर, बोळान, पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन आनी एकदम गोड निर्धारान तुमकां पावलें. आमी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आनी आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणत. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. उद्गार. Sorbesporazo Jesui, Sorbesporazo Jesui, Sorbesporazo Jesui, Sorbesporazo Jesui. जिगजिगतल्या तारा पोरी पृथ्वे तुमी परसळ्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. Sorbesporazo Jesui, Sorbesporazo Jesui, Sorbesporazo Jesui, Sorbesporazo Jesui. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. फारिसेव गेले आनी जेजू कसो उतराक दवरचो ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो आनी हेरोदेच्या पक्षवाद्यां बरोबर आपल्या शिसांक अशें म्हणूंक ताचेशें धाडलें. गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलयनाय देखून तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणो. तर तुका कितें दिसता? शेजाराक धोंड फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून तांचें कुसडेपण ओळखून परतीपाळ केलो. आरे दोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हाका फास मारूंक सोदतात? म्हाका एक दोंडाचो नाणो दाखयात पळोवया. तांणी ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रुपणें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, शेजाराचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, सुरवातेक आमी आयकलां की आयज पवित्र सभा मिसावांचो दीस मनयता, वर्ल्ड मिशन डे. आनी मिसांव म्हणजे आमकां क्रिस्तांवांक जेजूक दुसऱ्यांक दिवप, जेजू दुसऱ्यांक परगटप. आनी आदी खंय भाशेन मिशनाराचो समज आसलो तो म्हणल्यार जो कोण खेड्या गांवांनी वचून जेजू दुसऱ्यांक परगडटा, जेजूची वळख दुसऱ्यांक दिता आनी तांचें जिवीत नवसळटा. आनी होच समज घेवन अदीक मिशनार हाचो समज खोलावन आद जेंतेस ह्या दाखल्यांत, पवित्र सभेच्या दाखल्यांत ते भाशेन दुसरी वाटिकन कावन्सील तो अशें म्हणटा, तें म्हणल्यार पवित्र सभा स्वयंभानूच मिशनार. आनी हेच खातीर दर एक
क्रिस्ती जेजूचो पाटलावदार बावतिझम घेतलेलो बावतिझमा वरवीं जेजूचो मिशनार जावंक पावता जेजू दुसऱ्यांक दिता आनी भावयणो आयज आमकां ह्या दिसाक उगडास केला की हांव आनी तूं दर एक क्रिस्ताचो पाटलावदार जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक ताशें जिवीत नवसरूंक बरेपण शिबडावंक आमकां उगडास केल्लो आसा 1801 शेकड्यांत मान्यवंत पावलीन मारिया जेरिकोट ही एक ओस्तोरी एका बागियूंत कुटुंबांत जल्माक आयले फ्रांसाच्या देशांत आनी बागियूंतपणान जेन्ना तिका वाडयली तेन्ना तिचें ल्हानसान मन जालें की आपूण जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक कित्याक जेजूच्या खंय मोगान तिचें काळीज लासतालें आनी हेच खातीर एक व्हडली मिशनार जावंक खंय ती आवडेताली आनी सपन येताली आनी भावीन होच हावेस मनान धरून हें सपन मनान धरून खंय ती वाडली आनी ते भाशेन तरणे पिरायेर थावन तिणें खंय आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें आपलें आंकवारपण निर्मळपण जेजूक भेटयलें आनी तेच भाशेन जेजूच्या काळजाची खंय ती भक्ती तिका आसली आनी तशेंच मारयेची भक्तीन खंय तें वाडलें आंकवार मारिया आनी ते भाशेन ती फुडाराक जावंक पावले खंय सोसायटी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ फेथ ही संस्था तिणें घडली आनी तशेंच तिणें एसोसिएशन फॉर द लिवींग रोजरी हें तिणें घडोवन हाडलें आनी मोगाची भावणो जेजूक परगटून आनी मारयेची भक्ती दुसऱ्यांक दिवन खंय तिणें जेजूच्या पावलांचेर ते भाशेन आपलें जिवीत धरून जेजू दुसऱ्यांक दिवंक ती वावुरली आनी आयज आमकां जावन एकल्याक ही मान्यवंत पावलीन मारिया जेरिकोट आमकां स्फूर्ती दिता आमी तिचे भाशेन घडटा ते भाशेन आमी आसा त्या जाग्यार जावन आमी जेजूक परगटोवंक ताचें बरेपण शिपडावन आमी मिशनार जावंक इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत इजायास प्रवादी देवाच्या उल्याक असो जबाब दिता हो पळय हांव आसा म्हाका धाड आनी आमचो पाप साय फ्रांसिस्क ते भाशेन हें मनान धरून हो पळय हांव आसा म्हाका धाड हें मनान धरून तो एक संदेश दिता आनी तो म्हणल्यार तो म्हणटा की दर एक क्रिस्तांव जेजूचो भावार्थाचो मोगाचो आनी बोरवाशाचो मिशनार जावंक जेजू ताका आपयता भावार्थाचो बोरवाशाचो मिशनार जावंक जेजू आपल्या पाटलावदारांक आपयता आनी मोगाच्या भावयण आयचो विशय आमकां आसा काय बरो आनी तो म्हणल्यार जेजूच्या सुत्रां ती आनी ती म्हणल्यार हे भाशेन देवाचें तें देवाक दियात आनी भावयणो भावार्थ बोरवासो आनी मोग आनी ते भाशेन वेळ आनी आमचे गूण आनी देणी देवाक दिवंक आनी भाशेन आमी भावार्थाची बोरवाशाची मोगाची मिशनार जावंक आमकां ओलो आसा आनी भावार्थ म्हणटना भावयणो ते भाशेन वेळ आमी देवाचो तोर वाचून नियाळून आमी कितें भाशेन सारूंक आनी जेन्ना हांव देवाचो तोर वाचता नियाळटा हांव देवाचे वळखीन वाडटा अदीक भाशेन हांव भावार्थान जिवाळ जावंक पावता दुसरे सुवातेर वेळ मागण्यांतल्यान जेन्ना हांव मागण्याक वेळ दिता हांव म्हजो बोरवोसो वाडयता जी जेजून आमकां दाखयला मरणांतल्यान जिवीत आसा कोश्टां वरवीं ताणें आमकां जिवीत दिलां सासणीक सूख दिलां आपल्या कोश्टांतल्यान पुनर्जीवन जावन हे बोरवाशान जिवंक मागणी आमकां आदार ते भाशेन हो म्हयनो तेरसाक भेटयला आनी तेरसाच्या मागण्यांतल्यान आंकवार बरेचशा आदारान आमी कितें भाशेन अदीक बोरवाशान जिवंक आमकां उलो आसा अदीक भाशेन
आमी आख्खो संवसार पिडेक सांपडला. कोरोना व्हायरस आनी दुसरी व्हायरसां दुसऱ्यो पिडा आसात. असल्या संदर्भान आमी बोरवाशान जिवंक आमकां मागण्यांतल्यान आमी बोरवासो खोलावंक आमकां उलो आसा. आनी तिसरे सुवातेर मोग. आनी जेजू मोग करता सेवेंतल्यान आनी त्यागीक जिवितांतल्यान. आनी जेजू म्हणटा सो हांवें तुमचो मोग केला तर तुमी एकामेकाचो मोग करात. आनी ते भाशेन एकामेकाचो मोगान जिवंक सेवा साकरी करूंक आमकां उलो आसा. आनी बरोसपर तर आमी एकामेकाचो मोग करता, आदाराक पावता, सेवा साकरी करता, तेन्ना भाव भयणो आमी अदीक देवाच्या जिवितांत वाडूंक पावता. आमचो मिशनार हो आमी कायदो पाळूंक पावता. तशेंच मोग न्हयच मनशाचो पूण सृश्टीचोय बीन. कित्याक सृश्टी आमकां देवाचें व्हरतें देणें आनी सृश्टी सवें आमी आमचो मोग दाखोवंक. जे समाजांत सृश्टीचेर आड प्रोस उप्रासतात तांचे निशेध मारूंक. ही सृश्टी जे आमकां देवान दिल्या फुडले पिडकेक सांबाळून दवरूंक आमी वावरूंक. आनी भाशेन आमी मिशनार जावंक आमकां आयज आनी सदांकाल हो आमकां देवाचो उलो. तुवेंच करूंक आमकां आदार मागतना आमचो वेळ मागण्यांत सारून देवाच्यो तोर वाचून आनी आमचे गूण देणी आमी देवाचे सेवेक चाकरेक घालून आनी भाशेन आमच्या गुणांतल्यान जावं दुडवांतल्यानूय बीन आमच्या वावरांतल्यानूय बीन देवाचो वावर फुडें व्हरूंक आमी मिशनार जावंक आमकां मिसांत देवाची कृपा जेजू लागीं मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी परगटुया. सोत मानता देवाक, सोत पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभोवलो. आंकवार मारयेंतावन जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी तेका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सोत पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची बदसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एकचार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी, पाद्रींनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्लें मुणयारी कार्य पाळटना आपल्या जिवितान देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुणयारपणाचो येस आपली न्हय पूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरांत जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचार आनी फटींगपण पयसावून देशाच्या बरेपणाचे सेवक ते जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसा जेजूचो मिशनार. तर सगल्या वेळार आनी सगले सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीदार गोवाय जावंक आनी देवाक आमच्या जिवितान, गोराब्यान आनी समुदायेन फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. जायते पाद्री, माद्री
आनी लौकीक भाव भयणां जेजूक परगटूंक मिशनर कशीं वावुरतात, तर कोश्टी आनी अवघड परिस्थितीन लेगून जेजूक सदांच ती विस्वाशी रावूंक आनी आपणाक फावो जालोल्या भावार्थाच्या देण्याक नीज गोवायकी दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. सर्गीच्या बापा, ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियेतना तुजें आसणें आमचें सोवें आसूंक आनी ह्या वरवीं तुका मान आनी वैभव दिवन जेजूचे नीस गोवाय आमी जावंक आमकां कृपा आनी बळ दी. आमी मागतां. आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुकाच बापा सोल मोचे दिता तुका येकाने तुकाच वंतां सोल मोचे तुझीच देखूर काशेले मोचे हात घे मोचे पांय घे स्वीकार कर हांव ताकोशी तुजो मोहिमो गोड करून शुकोबो सगल्यांक दिवूं. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोदपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, तुज्या पुतान सगल्यांचे सोडवणे खातीर आपणाकूच बोली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी भासावणी खरी जावं. उदेंती तावन अस्तोमते पर्यंत राष्ट्रा मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकांचेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिल्लो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मोर्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणा जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेमूंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं ओगोडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भोक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Sorvesporto Sorgani संसार बोल्यात तुझ्या वैभवा उंचुरगी तुका सोयसो उंचुरगी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावे येता ताकासो उंचुरगी तुका सोयसो उंचुरगी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत.
आपलेच कुशेन कोश्ट मोरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotoja. Jesu mielo, Jesu জীবন zala, Jesu novia yetolo. Jesu mielo, Jesu জীবন zala, Jesu novia yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रित्मेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन धर्म दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोद पदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणेच शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवानशेवन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुदाक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय
सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचेही सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयाच्या जोणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय. तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय. तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवूंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवूंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हणून समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवूं नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या सोडवणेच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संवसारांत वाडत वचूं. ह्या खातीर आमची दिसा दिसांची मागणें आनी वावर कोश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावन ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सोवे आसूं. आनी सोद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. रुसारी साय बिणी आमकां घे तुज्या गोपा. लिपोय तुज्या माता आमकां साडूना कागे नस्मा नाच्या आमकां साडूना कागे नस्मा नाच्या